दीस आयतार नोव्हेंबराची 26 तारीख 2024. पयलें वाचप दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 7 वोळ 13 तावन 14 पर्यंत. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका तांचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदींच सोमची ना, आनी ताचो राजवट केसो केदींच नास जावचो ना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 93 1 तावन 2 आनी 5:1a. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. पदवेची आंग वस्त्रां तो नेसला. अधिकाराचो पाटो ताणें पेंगटाक बांदला. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. पृथ्वी तुवें थीर केलाय, ती बिलकुल हालची ना. आरंभातावन तुजें शिंवासन घट्ट उबें आसा. सासणातावन तूं आसाय. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. तुजें उतर सर्वेस्परा केदींच हालाना बदलाना. संवसार सरासर तुज्या घरांत फांगतेली पवित्राय. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. दुसरें वाचप उगडापण पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 1 वोळ 5 तावन 8 पर्यंत. जुवावन आसिया प्रांतांत आशिल्ल्या 7 पवित्र सभांक बरोवचें. आतां आसा, आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवातावन, तशेंच ताच्या शिंयासणा समोर आशिल्ल्या 7 आत्म्यातावन आनी विश्वास साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयलेल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तातावन कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता. ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातक्यांतलीं सोडयल्यांत आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्यात. ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. पळय, तो येता कुपां बराबर. हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळेय ताचेर पडटले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडतलें. आमेन. हांव आरंभ आनी अंत. आतां आसा तो, आदी आसलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर्व पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 18 वोळ 33b तावन 37 पर्यंत. तवळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवांचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तुजेच तकींच तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केला. कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले. पूण म्हजें राज
हांगाचें न्ही. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. येजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मलों. ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू राय सर्गीचो तशें संवसाराचो. तो आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं सगळो संवसार जिखला. ताचें तें आसा आमचें जैत. देखून आमचो भावार्थ सदांच ताचेर खंचोवन ताचो उपादेस पाळटाव तर ताच्या राज्यांत आमी वांटेली जावंक पावतल्यांव. जेजू रायाचें राज सताचें. आयचे सुवार्तेन जेजू सांगता, सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मलों. ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. जेजू रायाचें राज मोगाचें. आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांजू हांव सांगता, क्रिस्त आमचो मोग करता. ताणेंच आपल्या रगतान आमकां पातकांतली सोडयल्यांत आनी देवाची, ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक राय कुळी केल्यांत. जेजू रायाचो आदेश इतलोच, जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. हो आदेश आमी आमचे जिणयेन पाळून ताणें ह्या संवसाराक परगट केल्लें सताचें आनी मोगाचें राज परगटया. जेजू रायाचें राज सासणाचें. आयच्या पयल्या वाचपांत दानियल प्रवादी जेजू येवच्या फुडेंच परगट करून सांगता. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी सासणाची पदवी. ती केदींच संपची ना आनी ताचे राजवटकेचो केदींच नाश जावचो ना.